अष्टगंध क्रेडीट सोसायटी जी आसा जी आधीच खात्यात जमा आसा आणि अस्नोडचे आणि थुई मतदारसंघातले कितलेशेच लोक जांचे 13 कोटी रुपया ह्या बँकेन ह्या सहकारी संस्थेन हडप केल्या. नाव अष्टगंध पूण अतिशय भ्रष्ट दुर्गंध अशा पद्दतीन ह्या संस्थेन ज्या पद्दतीन गरिबांचे मध्यमवर्गीयांचे हे 13 कोटी रुपया हडप केल्ले आसा आणि ताचेर अजूनही कारवाई जाना. सरकारान त्या संदर्भात कितें तरी धडक कारवाई करपाची गरज आसा. 4 दिसां पयलीं 4 डायरेक्टरांक अटक केली आणि रोखडीच तांची सुटका जाली. पूण जे हातून मुख्य गुन्हेगार आसा ते मात तडीपार आसात, ते मात खंय तरी गुप्त आसात, जणू कितें खंय तरी जगा भायर गेल्ल्या भशेन. ते सरकारच्या हाताक लागनात आणि आमची सरकाराक विनंती आसा की हे सरकार गोरगरिबांचे सर्वसामान्यांचे अशें म्हणटा, कायम म्हणटा की गोरगरिबांचे आमी हित करतले आणि हे मध्यमवर्गीयाचे घामा कश्टाचे पयशे चोरलेले आणि हडप केल्ले न्ही बाकी लोकां भशेन, पूण अशे स्वताचे घामा कश्टाचे पयशे अतिशय विश्वासान ह्या लोकांक हांगासर दवरलेले ह्या बँकेन. कित्याक की आमकां अडी अडचणींक त्याचो बरो उपयोग जातलो, फायदो जातलो. पूण ह्या लोकांनी ते हडप केल्या आणि तांचेर अजून कारवाई जायना. फक्त कारवाई जावन उपयोग ना, तर हे पयशे तांचे तांकां मेळपाची गरज आसा आणि त्या खातीर सरकारा कडेन सगळी यंत्रणा आसा. सहकार खातें आसा, सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर हे कार्यक्षम मंत्री अशें म्हणून घेता. थंय मतदारसंघातले आमदार आसात, तांच्यांनी ह्या गोश्टी कडेन लक्ष दिवपाची गरज आसा. आज ते मंत्री आसा की आपल्या मतदारसंघातले कांय लोक आयज फाटलीं 2-4-5 वर्सां टावो पडटात की आमचे पयशे घामा कश्टाचे ते पयशे मेळचे. ह्या खातीर स्थानीक आमदारान प्रयत्न करपाची गरज आसा. आयज ह्या आंदोलनाक ह्या आक्रोशाक सपोर्ट करपाक मुद्दाम शंकर पोळजी जे गोंयांतले बऱ्यापैकी तोपखाना आसा, एक्टिविस्ट आसात, जे गोंयच्या अनेक समस्याचेर आवाज उठयता, जे मुद्दाम आयज हांगासर आयिल्ले आसा आणि तांच्या वांगडा तांचे जे सहकारी आसा मुद्दाम आयल्या. कितें गरज तांकां येवपाची? एक तळमळ समाजा बद्दल की आमच्या भावांक खंय तरी लुबाडले वता आणि तांच्या वर सरकार कांयच कारवाई करना. आणि सगळ्यान गंमत म्हाका ह्या गोश्टीची दिसता की गोंयकारपण अशें म्हणून घेणारी एक संघटना, एक पक्ष ह्या मतदारसंघानूच रुजलो. त्या पक्षाचे लोक एक शब्द उडयना. घाटयांक धांवडपाक जाय, तांकां हद्दपार करपाक जाय, तांकां पयस करपाक जाय. कोण तरी दिल्लीकार हांगासरले जमिनी हडप करता, कारवाई करत तांचेर. जे कोण दिल्लीवाल्यांक जमिनी दिता तांचेर कारवाई करा. पूण तुमचे गोंयकार, तुमच्या गांवचे, तुमच्या मतदारसंघांतले, ज्या मतदारसंघान तुमकां भरघोस लोकांनी मतां दिल्या, थंय चिडीचूप कित्या खातीर? कितें नातें आसा? आमी म्हणटा की बाप से बेटा सवाई, चाचा से पुतण्या सवाई काय कितें असो प्रश्न लोक उपस्थित करता. अनेक राजकारण्यांक हांवें विचारलेलें, सांगलेलें फाटल्या लोकसभेच्या निवडणुकांक अनेकांक सांगलेलें की असो प्रश्न आसा, कोणूच आवाज उठयना. काँग्रेसचो तेन्नाचो उमेदवार, बीजेपीचो उमेदवार, तांकां सांगलेलें, पूण ते सुद्दां सगळ्यांचीच मिली भगत हा काय कितें असो प्रश्न उपरासता. जे लोक म्हणटाले की गोंयचें कल्याण, गोंयचें हित, गोंयच्या लोकांचें कल्याण करपाक जाय, अशें करपाक जाय, तशें करपाक जाय, गोंयकारांक सुखान जगपा खातीर आमी आमची पक्षी काडल्या, क्रांती करपाक काडल्या म्हणटाले पक्षी. हीच ती क्रांती? गोंयकारांचे पयशे खातात, चिडीचूप, एक आवाज ना. खंयसरूय कितें जाता जाल्यार घाटी म्हणून घाटयांक हे जे पयशे गेल्ले आहा ते अस्सल गोंयकारांचे आसात. हे हांगासर जर पळयत जाल्यार सगळे गोंयकार आसात, अस्सल गोंयकार, जाका म्हणटात की ह्या मातयेचे पूत, भुमीपूत. आणि तुज्या गांवचे, तुज्या आजूबाजूच्या परिसरांतल्या लोकांचे 13 कोटी रुपया बुडल्या आणि तरी तुका आवाज उठोवपाक जायना. अरे सभा घ्या, खंय गेलो तुजो तो गोंयकाराचो धर्म? हो प्रश्न विचारपाची गरज आसा. हो प्रश्न कोणूच विचारिना. हो विचारपाक जाय. हे जे ढोंगीपणां आसा, तूं म्हाका मारलेल्या भशेन कर, हांव रडलेल्या भशेन करता, ही नाटकां आतां पुरो. जर हिम्मत आसा जाल्यार हे गोंयच्या हिता खातीर जपणारो पक्ष म्हणून घेणारा आसा, त्या पक्षाच्या तथाकथीत महान नेत्यान जो मदींच गडप जाता, मदींच प्रगट जाता इलेक्शनाच्या टायमार कोणाक तरी मदत करपा खातीर, ताणें आतां आवाज उठोवपाचो आणि दाखोवपाचें आपलें खरें गोंयकारपण कितें आहा तें. हे गोंयकारपण जर तुजे कडेन ना जाल्यार परत ते गोंयकारपण आणि गोंयच्या भुमिपुत्रांचे हित असली ढोंगी मारून जसो आसता दुतोंडी तशी बंद कर. नाल्यार आयज ह्या लोकांक सपोर्ट कर आणि सांग हाच्या फाटलो जो मुख्य गुन्हेगार आसा तो खंय तडीपार जाला, ताका कित्याक अरेस्ट जायना. आमचो मुद्दो हे ना फक्त अरेस्ट जावप, पयशे वसूल जावपाक जाय. घामा कश्टाचे जे पयशे आहा ते पयशे वसूल जावपाक जाय. ते कशे वसूल करप? सरकारा कडेन सगळ्या पद्दतीचे यंत्रणा आहा. सरकार जाय जाल्यार जगाच्या फाटीवेल्यान खंयसरूय गुन्हेगारांक हाडून धरतात, पूण हाका कित्याक धरिना? जो मुख्य जो आसा जाणें सगळ्यांक दिगंबर केले आर्थीक दृश्ट्या, आणि जो मोहन सगळ्यांचेर मोहिनी विद्या घातली, तांकां अरेस्ट जायना. आणि भलते बाबडे 4 जाणांक तांकां अरेस्ट जाता सकाळीं आनी सांजचे सोडटा. लोकांच्या तोंडाक कितलो मेरेन पाणी पुसतले तुमी? अच्छे दिन म्हणा, बरे दीस म्हणा, हें करतले म्हणा, तें करतले म्हणा, प्रत्यक्षान कांयच ना.
ही सगळी परिस्थिती आज बदलपाची गरज आसा आणि त्या खातीर हे अस्नोडचे आणि थिवी मतदारसंघातले भाव आणि भयणी हांगासर जमलेले आसा. म्हाका खबर आसा पिरणाचे एक सुरेखा तोळणकर म्हणून आसा, त्या येवपाचें आसलें म्हणटा तो कोण तरी रिलेटीव पिड्ड्यार आमी त्या येवंक ना. ते अपंग आहा स्वता, तरी आसतना लोकां खातीर समाजा खातीर खर्च करता, आपले पदरमोड करता, कोणाक अडल्या नडलेल्यांक कोणाक घराक कोणाक मदत करता. ताका अनेक फाटी सरकारान सत्कार केला, ताचे पयशे सुद्दां बुडलेले आसा. एक अपंग बाबडे कुबडे घेवन चलता, लस कशी दिसना तुमकां हे पयशे खाता आसतना. म्हजो प्रश्न आहे सरकाराक की तुमी जर खरोखरच गोरगरिबांचे हित करूंक सोदता जाल्यार हे मुख्य गुन्हेगार आहा तांकां बेगिनान बेगीन अटक करा आणि तांचे कडसून हे सगळे पयशे वसूल करा आणि हे जे रडटात फाटली 4-5 वर्सां तांकां आदार दिया, तांकां न्याय दिया आणि दाखोवन दिया की तुमी खऱ्या अर्थान गोंयकारांचे समाजाचे हित करूंक सोदता. हांव विनंती करता की जे पिडीत लोक आसा जांचे पयशे बुडलेले आहा तेंच्यांनी आपले मनोगत हांगा व्यक्त करचें आणि मागीर शंकर पळजी बाबा तांचे सहकारी हांगासर उलयचे. धन्यवाद. आम्ही हांगासर एक अष्टगंधा डिपॉझिटर्स फोरम म्हणून एक मंच स्थापन केल्लो आसा की हे जे आमचे पयशे बुडलेले आसा हे पयशे आमी फुडें झगडपाक एकत्र एका खंयच्या तरी आमकां बॅनर जाय, त्या बॅनरा खाली आमी एकत्र जमलेले आसा आणि फुडें गेल्ले आसा. 4 जानेवारी 2023च्या पयलीं आमी मॅनेजमेंटा कडेन भरपूर तरेचो आमी प्रयत्न केलो हे पयशे काडपाक, पण खंयच्याच परिस्थितीन आमकां पयशे मेळोंक ना. म्हणून आमी सरकार दरबारी सुरवात केली आणि आमी 4 जानेवारीक आमी पयली एसिस्टंट रजिस्ट्रार दिले, त्याच्या नंतर आमी डेप्युटी सुप्रिटेंडंट ऑफ इकॉनॉमिक अफेअर्स सेल, DGP, आमचो कोऑपरेटीव मिनिस्टर, CMाक आमी निवेदन दिलें. सगळ्यांक आमी दिवन थकल्या उपरांत 30 मेक आमी लिगल नोटीस दिली आणि 31 जुलयाक आमी हायकोर्टान रीट पेटिशन फायल केल्या उपरांत हेंच्यांनी एडमिनिस्ट्रेटर नेमलो. तो पर्यंत हे सामके सुशेगाद न्हिदले. ते कित्या खातीर न्हिदले हो खरें म्हणजे चवकशी करप. जेन्ना आमी तेंचे कडेन गेले 86 सायनी मारून आमी लेटर दिल्ले, कंप्लेंट फायल केल्ली एसिस्टंट रजिस्ट्रारा कडेन, पण तेंच्यांनी कांयच केलें ना. जेन्ना हायकोर्टान आमकां ऑर्डर पास केली तेज्या नंतर हेंच्यांनी खळबळ चालू केली आणि ताका सुद्दां एडमिनिस्ट्रेटर करपाक बरोच टायम घेतलो. म्हणून आमी 11 डिसेंबर इकॉनॉमिक अफेअर्स सेलाक आमी कंप्लेंट फायल केली, पण तेंच्यांनी जर कांयच न केलें म्हणून आमी हांगा पणजे JMFCन आमी 156च्या अंडर कोर्टान गेले. थंय आमकां न्याय मेळ्ळो. तेंच्यांनी डायरेक्शन दिलें, तेज्या प्रमाणे तेंच्यांनी तांकां FIR रजिस्टर करपाक लायली. म्हणून ताका RCSन कंप्लेंट फायल केली. त्या कंप्लेंटीचेर सरळ सरळ बरयल्लें आसा 11 लोकांनी 11,28,93,000ची अफरातफर केल्ली आसा, फ्रॉड केल्ली आसा. हे इतले डिटेल बरें सगळ्यांची नांवां आसा भितर. ती नांवां आसतना सुद्दां तेंच्यांनी कांयच कारवाई केली ना. FIR रजिस्टर जाल्या उपरांत आमच्या मता प्रमाणे इमिजिएटली अरेस्ट जावंक जाय. तितले थोडे 7 जाण एंटिसिपेटरी बेल एप्लिकेशन सबमीट केले डिस्ट्रिक्ट कोर्टान. थंय आमी इंटरव्हेन केलें, आमी थंय जिखले आणि 7 जाणांची इंटरव्हेन सगळी एप्लिकेशनां भायर पडली सुद्दां. तेन्ना 30 एप्रील 2025 12 मेक आमी हांगा प्रेस कॉन्फरन्स आपयल्या उपरांत परत चालू जालें आणि आमच्या दोळ्यांक उदक पुसलें. फक्त 4 जाणांक अरेस्ट केले, पण बाकीचे जे 7 जाण आसा 2 जाण जर मेले जाल्यार 5 जाणांक कित्याक अरेस्ट करूंक ना. हो थंय रमेश शिरोडकर म्हणून तो PI आसा, हो कोणाच्या दबावा खाली काम करता हें आमकां कळपाक जाय. हे खरें म्हणशी जाल्यार CM, आमचो कोऑपरेटीव मिनिस्टर आनी हांगासरले खासदार हे येदे व्हडले गोंयच्यान मुंबय वयतात, दिल्ली वयतात. ह्या लोकांनी जरी आमकां न्याय दिवचो म्हणून आमी ही संघटना मार्फत आमी हो प्रयत्न चालू आसा. आमी एक पळयलां कोर्टा शिवाय आमचे पर्याय ना. सरकार कसलीच आमची कामां करपाक तयार ना. आमी जेन्ना कोर्टान वता थंय आमकां सगळे कडेन न्याय मेळ्ळो आसा, पण आतां आमी परत कोर्टानूच वचपाचें की सरकार आमच्या खातीर कितें करतलो हें आमी पळयता. जे आतां 5 जाण उरल्या ताका इमिजिएटली तांकां अरेस्ट करचें. तेंची जी प्रॉपर्टी आसा, ज्या लोकांची आसा, आमी RCSाक लेटर दिल्लें आसा. सेक्शन 82 प्रमाणे तेंचे स्पेशल ऑडिट करचें. म्हणजे तुमकां कळटलें कोणें कितले खाल्ल्यात, तेज्या प्रमाणे चवकशी करात, तेंची प्रॉपर्टी अटॅच करात सेक्शन 82 प्रमाणे आणि आमचे सगळ्यांचे पयशे दिवचे. हांव परत एक फावट मागतां ह्या सरकारी दरबारान जे आमचे खासदार, मिनिस्टर, मंत्री सगळे जे लोक आसा, जे दिसता बाबा मनीसपण आसा, बाबा ही माणुसकीच्या दृश्टीन जर तुमी प्रयत्न करतले, आमकां हेल्प करतले जाल्यार बेगिनांतल्या बेगिना 5 जाणांक पयलीं ते करूंक ना तांकां पयलीं अरेस्ट करा आणि सगळ्या 11 जाणांचेर कारवाई करून तेंची सगळी जप्त करची. आणि आमचे सगळ्यांचे जे हांगासर श्रीमंताचो प्रश्न ना, हांगा रिटायर्डचे लोक आसा, थोडे बिझनेसमॅन आसा, गरीब लोक आसा, डेली वेजीसचेर काम करणारे आसा, पिगमी आसा, हे सगळ्यांचे पयशे आमचे कडेन 150 लोक आसा. 150 लोकांचे सगळ्यान 5 कोटी आमचे बुडलेले आसा. हे 5 कोटी खातीर आमी झगडटात. ते 5 कोटी आमकां बेगिनांतल्या बेगीन दिवचे आणि
खरीच आमची ही सरकार आमच्या गोरगरिबांचे त्यांनाच आम्ही मानतले, तोपर्यंत आम्ही फक्त नावापुरते कागदार उरला. तर आता तुम्ही माझे नाव दामोदर शेवडे. हांव एक म्युझिशियन आणि ह्या कलेच्या माध्यमांतूनच आमची ओळख झाली. कलेच्या माध्यमातून आम्ही दिल्ली नाटकांनी करताली 12 वर्सां यांच्या वांगडा काम केलं आणि इतके सगळे रिलेशन असताना सुद्धा यांच्यानी नवान यांचो फ्रॉड झाला तो म्हाका न सांगता सुद्धा माझे जवळजवळ 50-55 लाख यांच्यानी इन्व्हेस्ट करून घेतले घराकडे येऊन. आणि आज माझ्या आयुष्याचे सगळे जे कितें असले, सगळी कमाई जी कितें असली ती मी यांच्याकडे इन्व्हेस्ट केली. एका वर्साक असो, 2 वर्साक असो, 3 वर्साक. आज अशी परिस्थिती आसा की म्हाका दुसऱ्याकडे पैसे मागची पाळी येयल्या. तर हांव गव्हर्मेंटाकडे इतलेच मागता की एक कलाकार म्हणून ह्या सगळ्यांबरोबर आमकांय बी न्याय दिवचो आणि जे कितें पैसे अडकल्यात ते कशा स्वरूपान करचे हे गव्हर्मेंटान पळोवचें आणि आमचे पैसे आमकां दिवचे इतले मागता. देव बरें करूं. तुम्ही उलयता खंय तरी घाटी आनी नीज गोंयकारांचे उल्लेख केले. तितून एक पार्टीक तुम्ही भितर हाडले खंय तरी RGPक डायरेक्टली सांगता. ते तुम्ही RGP आनी हे फ्रॉडाचे कितें लिंक तुम्ही दाखोवंक सोदता? रेव्होल्युशनरी गव्हर्नमेंट हे कित्याक तुम्ही परत परत तुम्ही उलयताले की गोंया खातीर वावुरता ते गोंयकारपण म्हणटा म्हणून. आमच्या सरकाराकडे मागणी आसा आमचे पैसे आमकां मेळचे. आमी तेजेर कांयच हे करना. आमी खंयच्याच पार्टीक हांगा दोश दिना. आमी फक्त सरकारान आमकां मदत करची. जे आमचे पयशे पळय बुडल्यात ते आमकां मेळोवन दिवचे. कशा पद्दतीन दिवपाचो हो तेंचें काम. तेंचेली प्रॉपर्टी आसूं शकता हें आमी सांगूं शकता. तशें आमकां कितें तें करचें तेंकां पयलें म्हणजे खंय तरी सजाय जावपाक जाय. कित्याक आतां तो रमेश शिरोडकर हे जे आसा पळय आतां 400 फायल करपाक जाय ते समज कमकुवत केले तर ते सुटोय शकता. पण ते न सुटता ते सुटले काय नाही तुमी आमकां व्हडलोसो इंट्रस्ट ना. आमकां इंट्रस्ट आसा आमच्या पयशांचो. आमकां सगळ्यांचे पयशे. आमी खंयच्याच पार्टीच्या विरोधान ना किंवा फरूय ना. हांगासर आमकां फक्त दिसता ते पयशे. आणि तुम्ही सांगता मेन कल्प्रीट अजून धरूंक ना. कोण मेन कल्प्रीट नाव कितें? असा प्रकाश हां, कालोळकर प्रकाश कांदोळकर. चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर त्यांचे. ओके. तर दुसरो म्हणजे दिगंबर परब हो वायस चेअरमॅन. रवींद्र नायक तो ॲक्च्युली मेलो. तो जो सोडलो त्याची बायल श्रद्धा नायक ही सुद्धा एक डायरेक्टर. मोहनदास देसाय हे सगळे मेन. आणि त्यांच्यानी ॲक्च्युली ही कमिटी मेंबर सांगला आमी पण त्यांच्यानी आणि एक भरत परब यांच्या नावाचेर एक हें आसा कितें? तेजेर कंप्लेंट आसा. ही ॲडमिनिस्ट्रेटरान केल्ली आसा. ते कित्या खातीर केली ते आमी सांगूं शकना. कोण आहे भरत परब? भरत परब कोणतोय आमी नको. पण त्याच्या नावाचे एक भितर उल्लेख आसा. अशे 11 जाणांची तेणें कंप्लेंट फायल केल्या. आमी फायल केल्या ती डायरेक्टर चेअरमॅन डायरेक्टर आणि चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर अष्टगंधा अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी. पण ही जी आता दुसरी कंप्लेंट केली जोपर्यंत FIR रजिस्टर करिना म्हणले म्हणून RCSन जी फायल केली तेजेरी 11 नांवां आसा. तेतून आमचे 9 आणि 1 10 तर एक नवो वाजलेलो आसा परब भरत परब. कंप्लेंट केला तुम्ही न्हू? आम्ही इकॉनॉमिक ऑफेन्सांत कंप्लेंट केली. त्याच्यानंतर आम्ही F कोर्टात पणजे DMFCन वचून आम्ही 156च्या अंडर गेल्या उपरांत जी चळवळ फुडें चालू जाली आणि त्याच्यानंतर डायरेक्शन त्यांच्या डायरेक्शनचे RCSन लेटर दिले म्हणजे कंप्लेंट फायल केली. तेतून ते कंप्लेंट सरळ सरळ म्हणलेले आसा 11 मेंबरांनी 11,28,93,00,000ची अफरातफर फ्रॉड केल्लो अशें सगळें क्लियर म्हणलेलें आसा. त्याच्यानंतर FIR ती 10 ऑक्टोबराक दिला त्यांच्यानी आणि 24 डिसेंबराक यांच्यानी FIR रजिस्टर केला. कोणी रमेश शिरोडकर यांच्यानी. आता रमेश शिरोडी कितें प्रेशर आसा तो आमी नको. किंवा तेजे कितें लागे बंदे आसा का तेजे कडेन हें सोदपाक जाय. आमी खंयच्याच पार्टीक इन्वॉल्व करपाक तयार ना. कित्याक आमी भितरले कांयच आमचो प्रश्न आसा फक्त आमच्या पयशा पडटा. मुख्यमंत्र्याक तुम्ही इन्फॉर्मेशन दिली नासली ह्या प्रकरणाची कितें म्हटलें तुमी? आमी तेजेर फक्त कंप्लेन अशीच केली की ह्या लोकांनी आमचे पयशे खाल्लेले आसा ते आमकां मेळटा. आमी तिकडे डायरेक्ट वचोंक ना. आमी कॉपरेटीव मिनिस्टरा कडेन डायरेक्ट केल्या पण ताका आमी लेटर हें केला कंप्लेंट फायल केला त्यांच्या ऑफिसात. कितें रिस्पॉन्स येवंक ना? ना
ते परब म्हणटा ते तुमी म्हटल्यार दावो हो प्रकाश कांदोळकर आनी हो उक्रावो येयलो भितर हे तुमकां फक्त पडते म्हणटा ॲडमिनिस्ट्रेटर तोच सांगू शकता ना बिईंग ए इन्व्हेस्टर तुमकां खबर आसना डायरेक्टर कोण आसा म्हणून डायरेक्टर असं कोणते आसा खबर आणि तो members main- डायरेक्टर नाही तो पयलीं बी केन्ना असलो जाल्यार खबर ना आमकां. तुम्ही केन्ना विचारूंक ना तेंका बाबा हे कोण आहे भरत परब म्हणून आमी विचारलो. ही आताची खबर आता बंद कंप्लेंट झालं. कंप्लेंट झालं आता जाल्या पाय पयलीं नाही ते. आनी आमी जे लेटर पत्र व्यवहार जो केला पळय आमी 9 आनी 10 अशें तुमची बँक फ्रॉड झाल्यानंतर तो जॉईन झाला काय परत ना ती 22 बंद पडली 22 बंद पडली आनी ऑगस्ट 23 सादारण सो आमकां ॲडमिनिस्ट्रेटर डायरेक्शन ऑफ द हायकोर्ट परब जो म्हणटा हेका आरजीचे ग्रेलिंग हा ना आमी ताका खंय अजूनय वळखना कळटोच नको